सरकारान लोकांचे प्रश्न जाणून घेवपाचे हेतान सगळ्या मतदारसंघांनी भोंवडी सुरू केल्या। मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत आणि बीजेपीचो प्रदेश अध्यक्ष सदानंद शेट तानावडेक सगळ्या मतदारसंघांनी मोठ्या दबाज्यान येवकार मेळटा। मुख्यमंत्री सावंतान 14 ऑगस्टाक साळगांवसान भोंवडी सुरू केल्ली। अतिथी देवो भव हो मुख्यमंत्र्याचो साळगांव भोंवडे वेळारचो मंत्र। आयच्या सुवातेचेर सांगता आसतना ह्या सालेगांव मतदारसंघातलो चोगम म्हणजे बीइंग अ टुरिस्टीक स्टेट आमकां हो रस्तो खूब म्हत्वाचो आसता। आमी जर म्हणटा की टुरिजम राज्यांत आनीकूय वाडटलें आसत जाल्यार ताका बरो इन्फ्रास्ट्रक्चर दिवपाचें काम आमचें, बट अतिथी देवो भव म्हणपाचें काम लोकांचें। आमी आत्तां विचार करिना, आमी फुडल्या 50 वर्सांचो विचार करता, कारण भारत देशांत गोंय हे टुरिजम डेस्टिनेशन म्हणून वळखलें वयता। त्याच बरोबर हे आमकां तशेंच मेंटेन करपाक जाय, ताका लागून हे इन्फ्रास्ट्रक्चर आमी डेव्हलप करीत आसा। जसजशी घरां वाडटा, जसजशी फॅमिलीज वाडटा, जसजशें टुरिजम इंडस्ट्री वाडटा, उदकाची डिमांडूय तितक्याच मोठ्या प्रमाणात वाडटा। बट ती डिमांड रिजॉल्व करपा खातीर आमी थोड्या दिसां भितर पर्वरीचो प्लांट जाल्या उपरांतूय बी तालिगांव वयलो ताण थोडोसो म्हणजे आनीक बऱ्या पद्दतीन आमी तांकां उदक हे निश्चितच रित्या दितले, कारण 5 MLDचो प्लांट आमी फुडल्या 8 ते 10 दिसां भितर पर्वरीत करता। बट ताच्याच बरोबर उरलेलो आनी जे सांगलें की तिराळींतल्यान उदक आमी हांगा हाडून ते प्युरिफाय करून जे सालिगांवांतल्या पुराय परिसरांतल्या लोकांक दिवपाक जाय, ही समस्या फुडल्या 1.5 ते 2 म्हयन्या भितर ती रिजॉल्व जातली। बीजेपीचो प्रदेश अध्यक्ष सदानंद शेट तानावडेन एकाच दिसा थिये आनी कुडचडे मतदारसंघात दबाज्यान भोंवडी सुरू केली। तानावडेक भोंवडे वेळार प्रचंड प्रतिसाद मेळटा। उद्देश आज भारतीय जनता पार्टी गोंयांत आमी सबंद गोंयभर सगळ्या मतदारसंघा भितर आमी प्रवास करप असो ठरयला आणि त्या निमित्तान हांव आनी मुख्यमंत्री आमी सगळ्या मतदारसंघाचो प्रवास करता गोंयभर। आजच्या वेळाचेर भारतीय जनता पार्टी स्वताच्या ताकदीचेर इलेक्शनाक वचपाची आसा। पार्टी ज्या वेळाचेर व्हडली जाता म्हाका याद जाता की एक टायम असो आसतालो की पार्टी कडेन उमेदवारूय नासताले। त्या वेळाचेर आमी पळयताले की उमेदवाराक फोर्सफुली सोदचें पडटलें, ताका दिवची पडटली। 99 ज्या वेळाचेर म्हाका तिकीट दिली तेन्ना म्हाका रातच्या 5:15 म्हाका दिसता आमचो रुपेश कामत घरा आयलो आमच्या, आनी ताणें म्हणलें की फाल्यां तुवें फॉर्म भरचें म्हाका, कारण आमी युती करतले काय ना अशी चिन्ह त्या वेळाचेर आसलें। उमेदवारी भरूं जाय म्हणून फातोडी तेन्ना लायटूय नासली, पावस भरपूर पडटालो, मेच्या दरम्यान जुनान 2 तारीख निवडणूक आसली। आनी मागीर दुसरें तेन्ना फॉर्म भरपाक त्रासूय नासले, इजिली वचप आनी फॉर्म भरलें की सबमिशन केलें। अजुनूय म्हाका याद जाता। आज पार्टी खूब व्हडली जाल्ली आसा, कारण भारतीय जनता पार्टी ही देशान नंबर 1 पार्टी आसा, जगान नंबर 1 पार्टी आसा। लोकशाही पद्दतीन जे हातूंत राज्या भितर मॅक्झिमम राज्या भितर भारतीय जनता पार्टी आज राज्य करता। सूर्य हे निर्वाणीचे इंद्रधनुषी रंगाचे लागला आमचा विजय। ग्रामीण भागात मतदार जे आसात त्या मतदारांनी आमकां कौल दिलो आणि शहरी भागात रावपी मतदारांनी आमच्या फाटल्यान उबे रावले। म्युन्सिपालिटीक सिंबल नासलो, पण भारतीय जनता पार्टीचोच उमेदवार असोच आसलो आनी त्याच लोक निलेश यांच्या फाटल्यान रावलो, ते निवडून आयले। त्या पद्दतीन जिल्हा पंचायतीक सिंबल आसलो, सिद्धार्थ देसाय आमचे आसता, ते सिंबलाचेरूच निवडून आयले। आनी ताका लागून म्हाका अशें दिसता, कारण भारतीय जनता पार्टी फाटल्यान आमकां हे जे कोण बोवाळ घालपी आसा तेंच्यांनी मतूय केन्ना मारूं नासतलें आमकां। त्यामुळे ते आपल्या पार्टीचो एजेंडा फुडें व्हरपाचो प्रयत्न करतात। आनी म्हणून इतलें सगळें बरें आसून सुद्दां भारतीय जनता पार्टी कशी वायट, सरकार कशें बरें न्हय हें ते सांगतात, कारण तांकां तेंचें काम करुनी आमी आमचें काम करतात। आनी ताका लागून मागीर हें जातकच मागीर सांगतले की आमकां सायडीक दवरलें, आमकां फटयल्यांनी इलेक्शन दितलें म्हणटात। तांकां अजून आमी भोंवपाक सुरू केल्यार तुमी भोंवा न्ही, तुमकां लोकां मदीं वचपाक कोणें हाडयल्यार? सावड्डे भोंवडे वेळार मुख्यमंत्र्यान थंयच्या म्हत्वाच्या प्रश्नांक हात घालो। लोकांक कितलोसोच तेंप जालो सतावपी प्रश्न सोडोवपाचें उतर दिलें। आनी आमी गेली 60 वर्सां पळयता गोंय इल्लें दुसऱ्या राज्यांचेर डिपेंडंट जायत चल्लेले आसा। दुधा खातीर आसतले, भाजये खातीर आसतले, फळां खातीर आसतले, फुलां खातीर आसतले, आनी आमचो दसरो आनी दिवाळी तो कितें
शेजारांतल्यान येयल्ल्या राज्याच्या रोजाचेर जातलो, आमी ते करूंक शकना. आनी आमच्या गांवांत आमच्या कडेन ताकद आसा, आमच्या कडेन शेतकऱ्या कडेन फर्टायल सॉयल आसा, कित्याक आमी स्वयंपूर्ण जावपाक शकना. म्हणून तर मागीर एग्रीकल्चर आसतलें, हॉर्टिकल्चर आसतलें, डेरी आसतलें, फिशिकल्चर आसतलें, आमकां जे जाय जे कोट्यांनी रुपया दिसाक भायर वयता, हांव पर डेचे सांगता, पर डेचे कोट्यांनी रुपया आमी भायल्या राज्यांत दिता. ते जर म्हाज्या भावा आनी भयणीक मेळ्ळें, कोण तरी नुस्तेकार आसतलो, भाजयेकार आसतलो, फुलकार आसतलो, ताज्या पर्यंत कित्याक वयचें न्ही, ताज्या पर्यंत आमी कित्याक दिवचें न्ही. तो प्रयत्न कोणी करपाक जाय, स्थानीक लिडरांनी करपाक जाय. जे पंचायतीत सरपंच पंच आसता हांचें तें काम आसा. अरे फॉरेस्ट रायट एक्ट केसीसचो हांव पळयता आयज कितल्या जाणांनी म्हाका उलोवन दाखयलें. दोतोर आमचें केन्ना सॉल्व जातलें, सीएम आमचें केन्ना सॉल्व जातलें, म्हाका खात्री आसा. खरें म्हणजे आमकां हे जर फाटलीं वर्सभर जर आमकां मेळ्ळें जाल्यार निश्चितच रित्या बरेचशे विशय आमी सोडोवपाक शकतले आसले. जी समस्या जाल्या ती जावची नासली. मूळ प्रॉब्लेम जर कोण आसत जाल्यार दिगंबर कामत आसा, हांव जाहीर सांगता. कारण 2007 ते 2012 पर्यंत ही निधा रिन्यू करपाक जाय आसली. 2012 उपरांत रिन्यू जावंक शकूंक ना, कारण 2012 शहा कमिशन लागलें. डिसेंबर बिफोर डिसेंबर जितली सँक्शन दिल्या ती कामां कंप्लीट करा आणि जानेवारीच्या नवे प्रोजेक्ट आपल्याक धाडा अशें सांगिल्लें आसा. सांग्या भोंवडे वेळार मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान विरोधकांक सणसणीत शिटकावणी दिली. सांगेचे सगळे बीजेपी फुडारी एकठांय आसात, फूट घालपाचो यत्न करूं नाकात म्हूण शिटकावणी. 2022 प्लस सीट घेवन भारतीय जनता पार्टी सत्तेर येतली आणि त्या 22 नक्कीच आमचो सांगे मतदारसंघ जे आसा हेच कमळ. पण हांगा कमळ फुलतलें निश्चित म्हाका खात्री आसा. पण थोडे जाण कन्फ्युजन क्रिएट करपाक लागलेले आसा. बरेच जाण कन्फ्युजन क्रिएट करपाच्या नादान आसात. थोड्या जाणांक नाका जाल्लें राजकारण सुचता, थोडे जाण घुसखोरी करपाक लागलेले आसात. पण म्हाका विश्वास आसा, म्हज्या एके सायडींतल्यान वासू मेंगावकार आसा, दुसरे सायडींतल्यान सुभाष फळदेसाय आसा, अशा पद्दतीचे दोगूय जाण खानाक खान लावन ह्या कार्यकर्त्याक हांगासर ह्या मतदारसंघात काम करता. एक चर्च आनी तेच्या भोंवतीचें सुशोभीकरण आनी हांगासर भुरग्यां खातीर 18 ग्राम ही संस्था स्वर्गीय मनोहरभाई पर्रीकर हांच्यांनी ग्रामीण भागातलो विकास, विशेष करून म्हणजे ट्रायबल भागातलो विकास कशा पद्दतीन जावचो हे त्यांच्या विजनरी नदरेंतल्यान त्यांनी सुरू केलो. जेन्ना जेन्ना सांगे मतदारसंघाचो विकास जाला, नेत्रावळी गावाचो विकास जाला, वो फक्त आणि फक्त भारतीय जनता पार्टीच्या सरकारात जाला. हे हांव सांगना, प्रसादात सुद्धा तेच सांगला. मुरगांव मतदारसंघात प्रदेश अध्यक्ष तानावडेचे जंगी स्वागत. मुरगांव बीजेपीची तानावडेन तुस्त केली. मुरगांव भितर, कारण मुरगांव हो एकमेव तालुका त्या 2 तालुक्यात 2017च्या निवडणुकी भितर ज्या तालुक्यान भारतीय जनता पार्टीक 100% यश दिलें, भितर मुरगांव तालुका आसा आनी बिचोली तालुका, ह्या 2 तालुक्यांनी आमकां 100% यश दिलें 2017. गेल्या निवडणुकी भितर सुद्दां आमी म्युन्सिपालिटीची ज्या वेळार निवडणूक जाली त्या वेळार सुद्दां ह्या मुरगांव तालुक्या भितर मॅक्झिमम नगरसेवक जे आसात ते ह्या तालुक्यांतले निवडून आयले. आनी त्यामुळे ह्या तालुक्या भितर भारतीय जनता पार्टीक समर्थन दिवपी मोठ्या प्रमाणात भारतीय जनता पार्टीचे हांगा कार्यकर्ते आसात. हांगले मुरगांव तालुक्याचे मतदार, हांगले रहिवासी, ह्या सगळ्यांचे हांव तुमच्या माध्यमांतल्यान धन्यवाद दिता, कारण तांच्यांनी सदोदीत पार्टी फाटल्यान राविल्ले आसात. आज हांव आमच्या आमदार मिलिंद नायक हांच्या मुरगांव मतदारसंघा भितर आसा. आमचे वेगवेगळे मोर्चा जे आसात, 7 मोर्चा आसात, ह्या मतदारसंघा भितर ऑर्गनायझेशनचें 100% काम पूर्ण केल्लें आसा. हांगल्ल्यो सगळ्यो बुथाच्यो समिती पूर्ण केल्ल्यो आसा 100%. ह्या मतदारसंघा भितर सगळ्यो मोर्चा आमचे कंप्लीट केल्ले आसा. मोर्चाचे अध्यक्ष आनी इतर बाकीचे पदाधिकारी. प्रमोदान सांगलें, भारतीय जनता पार्टी आमी स्वता आमदार आमचो निवडून येवन, आपण भारतीय जनता पार्टीचे कार्यकर्ते सदोदीत काम करतात. झेडपी निवडून हाडलो. गेल्या वेळार आमी फक्त एक थोड्या मतांनी गेल्या इलेक्शनाक आमी हांगा निवडणूक हारले.
आज आमचे बरोबर ट्रॉलीबा पार्टी निवडून येऊन आपण ते पार्टी भितर ते स्वताक त्यांनी पार्टी मर्ज केली. आज आमचे भारतीय जनता पार्टीचे आमदार आसात अशें आमकां सांगपाक मेळटा. तुमच्या मतदारसंघा भितर इंटरॅक्ट करपाक सदोदीत उमेद आनी सदोदीत आनंद हांवें हांगा घेतलोय आसा. आनी बऱ्याचदा ह्या मतदारसंघा भितर काम करपाक एक उमेद आसा, एक वेल डिसिप्लीन कार्यकर्त्याची एक बऱ्या तरेची फौज आसा. आनी त्या लागून आमच्या भितर वैयक्तीक कितें तरी जर असलें आसत जाल्यार पार्टीचो एक डिसिजन जो आसा, ह्या डिसिजनाक सगळे एकठांय रावपाची ताकद ही तुमच्या भितर आसा. आनी त्या लागून हो जो संघटीतपणा आसा, हो संघटीतपणा आमकां फुडें व्हरपाक जाय, जेणे करून नवीन लोक भितर येतले. कारण हांगा आज हांव प्रदेश अध्यक्ष जाता, फाल्यां हातूंतल्या पैकी किंवा तुमच्या पैकी कोण प्रदेश अध्यक्ष जावपाक शकता. कारण ही परंपरा ना की एखादो प्रदेश अध्यक्ष आसलो. म्हाजे पयलीं विनय तेंडुलकर आसलो, त्याच्या पयलीं आमचे लक्ष्मीकांत पार्सेकर आसले, ते पयलीं राजन नार्लेकर आसले, श्रीपाद भाऊ आसले. त्यामुळे तेंची जर आमी हे पळयलें जाल्यार त्या फॅमिलींतले कोण अध्यक्ष जावना, हांव अध्यक्ष जालो, फाल्यां आनी कोण तरी जातलो. आनी त्या लागून जो कार्यकर्तो काम करता, जो कार्यकर्तो फुडें वयता, तो कार्यकर्तो पार्टी भितरूच फुडें वयता. शिवोले भोवडे वेळार मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंतान टॅक्सीवाल्यांचे प्रश्न सोडोवपाचें उतर दिलें. तशेंच शिवोलकारांचो उदकाचो प्रश्न जाग्यार घालपाचें उतर दिलें. सगळ्या बाबतीत स्वयंपूर्ण करूया, शेतीच्या बाबतीत, दुधाच्या बाबतीत, स्केल मॅनपॉवरच्या बाबतीत परत एकदा उरलेल्या गजाली कितल्योश्योच आमकां करपाच्यो आसा. आणि निश्चितच परत एकदा ह्या शिवोले मतदारसंघांतल्यान भारतीय जनता पार्टीचो आमदार तुमी निवडून हाडटले हाची म्हाका खात्री आसा. आणि स्वयंपूर्ण गोंय करतले हे हांव इच्छा बाळगिता. हांवें सगळ्या टॅक्सीवाल्यांक सांगलां चवथी पयलीं आमी वेवस्थीत सोल्युशनाचेर येता. मॅटर लिगल डिस्प्यूट आसल्या कारणान हायकोर्टाचें मॅटर आसल्या कारणान एजीक आनी बाकीच्या सगळ्यांक म्हणजे डायरेक्टर ऑफ ट्रान्सपोर्ट आनी सगळ्यां कडेन ऑलरेडी उलोवप सुरू आसा. चवथी पर्यंत आमी वेवस्थीत रित्या योग्य निर्णयाचेर येतले, जेणे करून टॅक्सीवाल्यांकूय प्रॉब्लेम जावचो ना. सगळ्या टॅक्सीवाल्यांचेर बऱ्यांतल्या बऱ्या सोल्युशनाचेर आमी येतले, तांकां विश्वासान घेवन खंयसरूच. कारण टॅक्सीकार म्हाका खबर आसा, सगळे गोंयकार भाव आसात आमचे. निश्चितच म्हाका खबर आहा शिवोलेच्या उदकाचो विशय हो हांवें प्रामुख्यान घेतला. चडांत चड तुमकां म्हयनो तो 1.5 म्हयनो लागतलो, बट सुरळीत रित्या हांव 24 वरां म्हणना. कारण तो एकटो सांगतालो पळय 24/7 म्हणून ताका जाल्ली संवय. हांवें फुकट दिना फुडें म्हणपाक लागलो हांवूय दिवपाचो आसलो म्हणून. कोण पयलींचो PWD मिनिस्टर, ताका संवय जाल्ली. म्हाका फटींग उलोवपाची संवय ना, पण लोकांक कमीत कमी 2 वरां उदक प्रत्येकाच्या घरांत पावपा खातीर, शुद्ध उदक पावपा खातीर म्हजो प्रयत्न आसा फुडल्या म्हयन्याच्या 1.5 म्हयन्या भितर. कारण आमी ऑलरेडी मेकॅनिझम चालू केला. चडांत चड म्हयनोभर ह्या मतदारसंघात आमकां काम करपाक कोणाचोच विरोध नासलो. ही गोष्ट मुद्दाम सगळ्या प्रदेशाच्या सगळ्यांच्या नजरेक हांव घालून सोदतां. आमकां कोणाचो विरोध नासलो. आणि वायट गोष्ट कितें, आमचो एक शेजाऱ्याचो मंत्री वो सरकारान मंत्री आहा, तो म्हणटाना शिवोले भाई कोण विरोध ना म्हणून आपूण लटपटी करता. म्हणजे आमच्या सरकाराचो एक मनीस हांगा येता, दुख्ख इतकें. कुंभारजुवे मतदारसंघाचेर सगळ्या गोंयकारांचें लक्ष. कुंभारजुवेचे गणित BJPचो प्रदेश अध्यक्ष सदानंद शेट टाणावडे कशें सोडयता हे पळोवपा सारकें आसतलें. एका पळयत जाल्यार जय जयकार चडसो सिद्धेशाचो दिसता. आमदारूय आसा. तशें कांय ना, ते प्रत्येक सगळ्यांचोच हें करता, तशें कांय ना. मलकरूय हिंगा दिसती पडना. आय डोंट नो, कारण तेजे कडेन जबाबदारी कितें आहा ती म्हाकाय खबर ना. कारण तशें सिद्धेश हांगा जिल्हा पंचायतीचो सदस्य आसा, चंदन आमचो मंडळाचो अध्यक्ष आसा, जेचेर जबाबदारी आसा तो मनीस सगळे जाण आसात. सर, आमदारान म्हणला की आय विल कॉन्टेस्ट डिसिजन ऑफ बरोबर. इट इज अ डेमोक्रेसी. फाल्यां चंदनूय म्हणटलो आपल्याक, महिमा सांगतले आपल्याक, ती महिला अध्यक्ष आपल्याक, प्रत्येकाक अधिकार आसा. आमी कोणाक कॉन्टेस्ट करपाक नाका, पण आमी सांगना. आमी म्हणटात की एकदा इलेक्शनाचो प्रोसिजर पूर्ण जालो की मागीर एक कॅन्डिडेट जालो की तेच्या फाटल्यान सगळ्यांनी उबे रावूंक जाय. पण हिंगा तुमचे 3 जाण दिसता, सिद्धेश तहो आसा, मडकयकर, रोहन आहा. आनी आय डोंट नो, तुका म्हणलें हांवें पळय, आमचो पार्टीचो एक प्रोसिजर आसा, त्या प्रोसिजराच्या आदारांतल्यान आमचो कॅन्डिडेट फायनल जाता. आनी म्हजो आजचो दौरो आसा तो अजिबात तिकेटी फायनल करपाचोय ना. सिद्धेश, मडकयकर दोगूय एकाच गाडयेन आमी बसून आयले आनी हांवूय आसलो बरोबर. त्यामुळे आमचे भितर डिफरन्स कांय ना. भेटीक आयिल्ले आमचे माननीय प्रदेशाध्यक्ष श्री सदानंद शेट टाणावडेजी, आमी भारतीय जनता पक्ष फक्त इलेक्शन असले की लोकांच्या घरांनी आमी वचना. आमी 5 वर्सां इलेक्शन जाल्या नंतर दुसरे सेशन परत लोकांच्या घरांनी वचपाक, आमी लोकांक त्रास करपाक आमी लोकांच्या घरांनी वतात. आणि
5 वर्सां आमी लोकांकडे संपर्कान आसतात. इतर पक्षांनी जी बरबत करून चल्ल्या ती आमच्या पक्षान चलपाक दिवंक जायना. हो माझो मनीस आनी म्हाजे कार्यकर्ते अशें जावंक दिवंक जायना. सगळे आमी भारतीय जनता पक्षाचे कार्यकर्ते सगळे जे काम करतले ते भारतीय जनता पक्षा खातीरच करतले अशी एक हवा तयार जावपाक जाय. कुंभारजुव्या बीजेपी तिकेटीचे दोगूय दावेदार एकाच माचयेर उलयले जाल्यार मांद्र्या मुख्यमंत्र्याक 2 वेगवेगळ्या सभेक हजेरी लावची पडली. मांद्र्या बीजेपीचे तिकेटीक 2 दावेदार फक्त मांद्र्यानेच न्ही. त्या खातीर आयच्या घडीक तुमी ज्यो ज्यो गजाली सांगल्या म्हणजे बरोबर आसा. कदाचित संघटनेच्या बाबतीत अध्यक्ष आनी हांच्यानी ह्यो गजाली सगळ्यो आयकपाक जाय आशिल्ल्यो. आसला अध्यक्ष काही कारणाचो म्हणजे आमच्या आयच्या ह्या मिटिंगेक ना. हांव मांद्र्या मतदारसंघाच्या एक्चुली दौऱ्यार आशिल्लो कारण फाटले 3 वेगवेगळ्या मतदारसंघाचे इन शॉर्ट हांव दौरे करीत आसा. भितर सालिगांव जालो, सावर्डे जालो, सांगें जालो आनी आज मांद्रे मतदारसंघाचो आशिल्लो. म्हणजे भारतीय जनता पक्षाचो वेगळेपण आणि वैशिष्ट्य आमी म्हणटा की कार्यकर्तो होच आमचो सर्वस्व. आदरणीय मुख्यमंत्री जे असले जाल्ले आसा तो सायकल ट्रॅक आहा चोपटे जंक्शन खीण परिसर अशी इतको लांब सायकल ट्रॅक आहा. बऱ्यापैकी काम आमचे कॉन्ट्रॅक्टर जे आसा आमचे आदरणीय मुख्यमंत्री जशें हांवें म्हटले की सबंद दीस त्या मांद्रे मतदारसंघाचो कार्यक्रम आहा. थंय आज जशें तुमी सुरवात केल्ली आसा 9 पंचायती आसात. 9 पंचायतले सगळे म्हणजे सरपंच पंच मेंबर आपले सगळे कार्यकर्ते ज्या पद्धतीन काम करतात, ज्या पद्धतीन आमदाराक सहकार्य करतात, त्याच माध्यमातून वेगवेगळ्यो स्किमी प्रामुख्यान लाडली लक्ष्मी असो, गृह आधार असो, दयानंद सामाजिक योजना असो, सिनियर सिटीजन कार्ड असो, म्हाका दिसता सगळ्यान हायस्ट म्हणजे तुमचे फाटल्यान म्हणटा सगळ्यान हायस्ट आदरणीय मुख्यमंत्र्यांच्या मतदारसंघा उपरांत मांद्रे मतदारसंघान जास्त मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान शिरोड्या भोवड्या वेळार वेगवेगळ्या कामांचे बुन्यादी फातर बसयले. शिरोड्यात 150 कोटींचे प्रकल्प चालू आसात. गोंय स्वयंपूर्ण जावपाक लागला म्हणून ह्या वेळार मुख्यमंत्री उलयलो. शिरोडचे चवथेच्या बाजाराचे उक्तावण ह्या वेळार जालें. गोंय एक दोंगराचेर वचपाक लागलेलें आसा. माननीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदीजी फुडल्या 2 ऑक्टोबर पर्यंत केन्ना तरी गोंयांतल्या सगळ्या ग्रामपंचायतींतले सरपंच, पंच, स्वयंपूर्ण मित्र, बेनिफिशरीज ह्या सगळ्यांकडे व्हर्च्युअली माध्यमांतल्यान उलयतले. ह्या निमित्तान खऱ्या अर्थात आमी म्हणटाले की 100% भाजी आमी इम्पोर्ट करता. आज अजून आमी 20 ते 25% एक्सपोर्ट करपाक लागले. ह्याची सुरवात आसा आनी निश्चितच गोंय स्वयंपूर्ण जावपाक लागला हाची सुरवात जाल्ली आसा. पण आमी इतक्याचेरूच रावंक ना. तुम्ही म्हणटाले की मांडवीचो 3रो पूल म्हाका कितें करतलो, जुवारी वयलो 2रो पूल म्हाका कितें करतलो. बट तरी सुद्दां गांवांतलोय विकास आमी खंयसरूच कमी करूं ना. हांव सांगता म्हज्या मतदारसंघात हांवें एक स्लोगन दिल्लें, गुड रोड्स अँड क्लीन रोड्स. तुमी खंयच्याय दुसऱ्या गांवां वचून पळयात मुख्यमंत्र्याक सोडून या थंय हांव वचून पळोवन येयला. खंय गांवां वचून पळयात आनी म्हजे रस्ते पळयात सगळ्या मुख्यमंत्र्याक रस्ते पळयात. क्लीन रोड्स, गुड रोड्स. आमच्या सगळ्या मुखाल्ले आनी 2 महिने हे रस्त्याची देखभाल करपा संबंधी हांव मुद्दम केन्ना प्रवास करता आसतना फोन करून विचारतात आमच्या रस्त्याचे कितले आसा म्हणटात. 10चे वयर ना आनी खंय 10चे वयर फोन करून आसले जर जाय आमचो गोविंद आसा पयली तो जो आमचो ट्रस्ट जो आसा पयली आमचो हॉटमिक्साचो तो घेवन वचून ते पळोवन खेळटा. पूण सांगपाचें म्हटल्यार हे जेन्ना बारीकसाण घेवन आमचें काम हॉटमिक्स केलो 4 मिटर केलो, 5 मिटर केलो, 6 मिटर केलो आनी ताका 100 फोन करून पडली कितें करता आसतना. बऱ्या तरेन सांगले कारण तेणे आपूण अशें म्हणूना. 12 भारतीय जनता पार्टी, 17 भारतीय जनता पार्टी. भारतीय जनता पार्टीचो एक प्रोसिजर आसा आनी त्या सिस्टमांच्यान आमी कारण प्रत्येक इवन मुख्यमंत्री जरी आसत
जाल्यार सांखळी मतदारसंघात सुद्धा ताका त्याच प्रोसिजरान वचचें पडटा. आजच्या कार्यक्रमाचे पूर्ण प्लॅनिंग आणि आजच्या कार्यक्रमा भितर पूर्णपणे कालूस हे म्हजे बरोबर आसात, सगळे कडेन आसात. त्यामुळे इलेक्शन ज्या वेळार येतात त्यामुळे वेगवेगळे अफवा हे असतात, पण पार्टी बरोबर भारतीय जनता पार्टी म्हणून म्हजे बरोबर पूर्णपणे ते आज आसा. म्युनिसिपल इलेक्शन दे ऑन पर्सनल बेसिस, पार्टी सिंबल ना, पण आम्ही आता एक अप्रोच केले आणि ते सगळे आमचे फ्रेंड. हांवें देखून हांवें डिस्क्रिमिनेट करूं ना कोणा हो तेजो हे पार्टीचो. सो म्युनिसिपल इलेक्शन इज अ पार्टी सिंबल. बेस्ड ऑन दॅट आतां आमी रिक्वेस्ट केली तांकां आमकां बॅकअप कर, आमकां सपोर्ट कर आमकां. एक मिनट चेस गेम आसता, एक मिनट फ्लॅश आसता. सो यू कॅन टेक इट इदर वेज. चुकीचो कॉन्ट्रॅक्टर हांगा सापडलो न्ही ते मुगीत गरज नासता आमदाराक ब्लेम देता. ताका पनिशमेंटाचो तेजे प्रोसिजर तेच्या संदर्भात कितें तरी योग्य निर्णय करपाचे आसा. गरज नासतना आमदाराक ब्लेम जाता हे तुमचे बरोबर, गरज नासतना. पण त्याच्या कडल्यान ऑन हीज बिहाफ तें उलयता, कारण थंय जो कॉन्ट्रॅक्टर जो सापडलो पळय त्या कॉन्ट्रॅक्टराच्या चुकीमुळे गरज नासतना आमदाराचेर ब्लेम येता. मागीर आनी कोणूच ना कॉन्ट्रॅक्टर, एकटोच कॉन्ट्रॅक्टर. तुकाय खबर आसा की एकदा एखाद्याक ऑफिशियली दिलें की कॉन्ट्रॅक्टर कशे असतात की आपली चुकी ते हे करनात, पण ते हांगा कशें आसा आमच्या देशान कायदे खूब आसात न्ही. एखाद्याक जाय जाल्यार तो मागीर काडून घेतलो जाल्यार कोर्ट वगैरे आसा, पण तातूंत तेणें वेगळें सोल्युशन काडप अशें ठरयल्लें आसा. सीएमा कडेन ते उलयले, लिगली पळोवन तें काम सुरू करतले. मये मतदारसंघा खातीर 200 कोटींचो इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट करपाची सरकाराची मोख आसा म्हूण मुख्यमंत्र्यान एक मोठी म्हत्वाची घोशणा केल्या. आणि त्यो कश्यो सोडोवपाचे खातीर हांव तितकोच सिन्सियरली प्रयत्न करता. म्हणून हांवें सांगलें की मायनिंग एक्टिविटी जी आसा ही पुराय फुडल्या 3 म्हयन्या भितर रेग्युलर मायनिंग एक्टिविटी सुरू जातली आणि निश्चितच रित्या इन फ्युचर मायनिंग रजिस्ट्री बी स्टार्ट जातली. मायनिंग कॉर्पोरेशन करता आसतना सारस्वत ह्या भागात रावपी लोकांचो, ह्या भागात काम करपी लोकांचो, जे मायनिंगेक काम करतले ह्या सगळ्यांचो आमी विचार करता. आनी म्हणून हांव चड उलयतां, आमकां 2022 परत एका भारतीय जनता पार्टीचं सरकार हाडपाचें आसा. प्रत्येक गांवकार ताच्या प्रत्येक गांवांतलो भाव आनी भयण एका बेसीक गोश्टी मेळच्यो. आनी म्हणून तर सरपंचान जें सांगलें तें स्वयंपूर्ण गोंय म्हजो एक भाव आत्तां उलयलो, म्हाका स्किमी आमच्या कडेन पावत ना. हय, पंचाची जबाबदारी आसा, बट तुजी जबाबदारी आसा. हांव जेन्ना म्हणटा तूं म्हणटा तेन्ना स्किमी आमच्या कडेन पावना. कितल्या जाणांनी नो युअर स्कीम हे सायटीचेर वचून पळयले हें म्हाका सांगचें. हात वयर करतो जाय जाल्यार चड जर गोंयांत काम जाय जाल्यार नवीन नवीन स्थळां सुरू जावंक जाय जे गोंयांत आसा. आतां तुमी पळोवपाक वचत लयराई देवीचें सुंदर प्रांगण आसा. आज हांगा गरज कितें आसा गोंयांत? लयराई देवीचे जर देवळाक कितें घेवपाक जाय हांगा सगळ्यात मोठो प्रश्न पार्किंग. आता सगळ्यात फाटल्या सायडीन पार्किंग ऑलरेडी जाल्ली आसा, पण ताका थंय पावपाक ते रोड कागद म्हज्या हातान आसा. जवळपास 209 कोटी रुपया आमी मये मतदारसंघाच्या इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंटाचेर मोडपाचे आसा. रस्ते आसतले,